बाजरो दत्ताराम शेडगावकर, सरस्वती दत्ताराम गणपती चित्रशाळा कट्टेवाडा मुर्शी. साधारण कितली वर्सां जाली तू हे कडले ना? म्हाका 30 वर्सां जाली. आणि त्याच्या पयलीं आमी अशे शिकपाक म्हणून आमी गणेश गडेकर म्हणून वरचा वाडा तेजे कडेन आमी कामाक वचो. 5 वर्सां आमी थंय केली. नंतर 1985 सालापासून आमी स्टार्ट केली शाळा. कितले गणपती करता तू साधारण आता? पयलीं आमी 20-25 म्हणजे आता ह्या वर्सा 175 नग आमच्याकडे. आणि तुका हेल्पाक साधारण कितले जाण आसा आता? हेल्पाक आमकां 6-7 जाण आसा म्हज्या कडेन. म्हाजो एक मेन कार्यकर्तो म्हणजे दत्ताराम मोहम्मद. हे आमचे रंगकर्मी आणि सगळे रंग भरपाक बीन आणि माती कलाकार बीन सगळे त्यांचे सहकारी आणि ते पासून आमचे हेल्पर हे. तशीच खंयच्या गांवांची तुका मागणी अशी येता? म्हणजे आमची आता जवळजवळ 25 वर्सांपासून कलंगूटचे, कांदोळी, शिवोली हे मातयेचेच गणपती येतात. आणि मोयडा, बस्तोडा आणि वसलबाग पेडणे आणि कोरगाव बी म्हणजे लांब लांबसून हे. आणि आमच्या मोरजे गावात 1.5 फूट ते 5 पर्यंत आम्ही करतो. फूट मेरेन गणपतीचे सायजीचे. तू एक फेमस पेंटर न्हू, साधारण तू आता हे गणपती कसले यूज करता पेंट? आम्ही कलर असे वापरतात की त्याचो पाण्याचा इफेक्ट जायना असे वॉटर कलर वापरता आम्ही. ती केमिकल बीन असे जास्त असे वापरिना. जे ऑइल पेंट बीन आम्ही वापरिना. जास्त पोस्टर कलर असे वापरतात. त्यात आवड म्हणजे घराचे रंगकाम करूनय मी गणपतीची आवड म्हणून गणपतीचे काम चालू केले. तर नंतर रंगभूषा म्हणून म्हाका 30 वर्सां जाली. नाटकाची रंगभूषा बीन म्हणून वेशभूषा बी सगळे करता भुरग्यांची. तितून म्हाका प्रायजाय मेळिल्ली आहा. दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा कला अकादमीची बीन सगळी. शिगम्याची धुवड जाता 8 दिसाची. थंय घोडेमोडणी बीन आमी ते न्हेसोवप, घोडे नाचोवप हे सुद्धा आसा. मागीर मेन पेंटिंग तुझी? मेन पेंटिंग सगळे घोडे रंगवाची बीन पेंटिंग काम मी रंगकाम करता. मानधन बी गावता तुमका? सरकाराची मानधन यंदा त्यांच्यानी मातशी 200 रुपया वाडोवन दिले न्हू, ती मेळटात आमकां टायमी. आदल्याच हे 100 रुपया मेळ्ळा. आता त्यांच्यानी गव्हर्नमेंटान 200 रुपया अशी केली आणि आमकां सांगल्या. तशीच आमदार माजी आमदार कसली मशिनां फ्री मशिनां बीन दिता, पण आमकां अजून आमदारान मशीन दिवंक ना. बाकीच्या सगळ्यांक दिल्या. कित्याक आता माती करपाक लेबरय मेळना. आधी आमी झाडां त्या कुट्टीन बीन खंय ती मेळना. गेली 4-5 वर्सां आमी आयकतात की मशिनां दितात आमदार माजी आमदार. तुका मेळोंक ना? म्हाका स्वता दिता सांगान गेलो शाळा की 2 वर्सां जाली की म्हाका अजून मशीन अवेलेबल ना. बाकी सगळ्यांक गांवांत दिली. पूण कसं असेल जे काय जी मशिनां लागतात आमकां ती मशिनां बीन सुद्धा सरकारान तेजेर काहीतरी भर दिवन आमकां ती दिवंक जाय. इवन कॉम्प्रेशर, इवन माती करपाचे मशीन, रोज स्प्रे गन असे की सरकारान मान दिवन स्किमीच्या अंडर ते धरून ते गृहीत धरून आमकां काहीतरी स्किमींग दिवपाचें. कलाकार आर्ट अँड कल्चर अशी तेंची आसता फॉर्मां. पण आता तेंच्यांनी फुडें कशी स्कीम काडल्या ती काय आमकां खबर ना. डिपार्टमेंटान गेल्या उपरांत आमकां कळटलें. जशें मानधन बी कितें तुमकां बाकीचे मानधन आमकां मेळटा. पेन्शन म्हणजे ती आमची कलाकार म्हणून आमकां 1-2,500 मेळटात. फुडें काय सरकाराची स्कीम आसता बाबा कलाकारांक कशी स्कीम. आता नवीन दुसरी स्कीम येयल्या आपली विश्वकर्मा म्हणून. ती तेचे फॉर्म बाबा कशे गृहीत करप हे करप ते तेंच्यांनी आमकां सांगचें. त्या फुडें आमची जे आता 60 वर्सां ते 60 वर्सां नंतर भरप हे आमी फुडें मागीर तयारी करतले.